आयतारा सकाळी गिरी पर्वरी महामार्गाचेर आशिल्ली PWDची उदका पायपलायन फुटली। पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवन गेले। रस्त्या कुशीक सामान विकपाक बशिल्ल्यांनीच वाल्वा कडेन कितें तरी केल्ल्यान ही पायपलायन फुटल्या हाचो तसो दुबाव काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डे हांणी उक्तायला। देखून जाता तितले बेगीन ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी संजय बर्डे हांणी केल्या। उदकाचे बिल डेलीचे डेली आमकां वाडून येत आसा आनी हांगा पळयत जाल्यार हांगा कोण तरी एकटो पेडलर काम करता, सायडीक वस्तू विकता म्हणटकूच ते नोजल जे आसले पायपाचे ते किंवा वाल जो आसा न्हू तो ओपन जाल्लो आसा हे आनी सायडीक जे कोण करता न्हू कदाचित तेंच्यांनी जर कितें मारला की उदक जाय म्हणून जाल्यार खंय तरी तें फुटलां। आतां जवळ जवळ अर्दे पावण वर जालें हें उदक व्हांवता, लास्टान लिटर भायर व्हांवत वयता आनी आतां सरकार जे इंजिनियर टॅक्निशियन जे खंयचे डेलीचे डेली वचून पळयता इन्स्पेक्शन जर करता जाल्यार असले इतले उदीक जर व्हांवून जर वयता जाल्यार आमी म्हणजे स्टाफाक आमी काय प्रत्येक इंजिनियराक असिस्टंट इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियर आमी एका जबाबदार धरूंक शकना, पूण फील्ड ऑफिसर जो आसा जे काम जे पळयता हे पायपलायनीचे तेणी लक्ष दिवन बाबा हे वाल जे आसा न्हू सायडीक जे कोण सामान जे विकता हे तांकां उदक मेळना म्हणून कदाचित तेंच्यांनी तें काडून जे कितें मारला हे पायप फुटला आसतले पिड्ड्यार जाता। आनी हेजेर बेगीतल्या बेगीन आतां हेंच्यांनी विचार करपाक जाय जी पायपलायन जी अख्ख्या गोंयान जी आसा हांगाच हाचे न्हू परवरी अशें न्ही हे अख्ख्या गोंयान अशी चालूच आसता आनी हेजेर एक गोवोरमेंटान एक बरोसो मनीस म्हणजे बरेशे मनीस गोवोरमेंट सर्वंट घालपाचे आनी हेचेर लक्ष दवरून केन्ना पायप फुटना हेचेर तंदूर करपाची मागता।